रायकुर्टी वाठारात एक आगळेवेगळे उदकाचे तळे आसा। आयज घरांनी नळ आसून लेगीत थळावे ह्या तळयेचे उदक पितात। फाटल्या कितलेशेच वर्सां सावन ह्या तळ्यातले उदक केन्नाच चुकूंक ना। ह्या तळ्यातल्या उदकाक वखदी महत्व आसा, तशेंच ह्या उदकाचो धार्मीक कार्या खातीर वापर करतात। पळयात खासा रिपोर्ट। रायकुर्टी वाठारांतले हे उदकाचे तळे। फाटली कितलीशींच वर्सां जाली लोक ह्या तळ्याचे उदक पितात। खाशेली गजाल म्हटल्यार गीम आसूं वा पावस, ह्या तळ्यातले उदक केन्नाच चुकना। थळाव्या लोकांच्या मतान ह्या तळ्यातले उदक वखदी म्हत्व आसून भलायके खातीर खूब फायदेशीर आसा। तशेंच हे उदक धार्मीक कार्या खातीरय वापरतात, अशें थळाव्यांचे म्हणणे। मजगती गांवांतल्या दर एका घरात नळ आसा, मात लोक नळाचे उदक फकत कपडे धुवपाक, आयदनां निवळ करपाक वा हेर कामां खातीर वापरतात, पूण पिवपाक आनी रांदपा खातीर ह्याच तळ्याच्या उदकाचो वापर करतात। ही परंपरा खूब वर्सां सावन तिगून उरल्या आनी थळाव्या लोकांचो ह्या उदकाचेर ठाम विस्वासय आसा। सैमाचे हे मोलादीक दान आयज लेगीत थळाव्यांची भलायकी सांबाळपाक आदार करतात। तळ्याचे वैशिश्ट म्हळ्यार ही पयलीं पासून म्हणजे खूब म्हाका पिळग्यान पिळगी गेल्यो, पूण तेन्ना आमी वयर हें करताले, पूण आतां आमी त्या झरीक पायप लायलां आनी तें उदक सकयल हाडलां। आनी हे लोक आतां भायले सुद्दां लोक येता ना, तें उदक खंयचें बंद खंय जायना, आमी आमी चालूच दवरला। कित्याक आमची लागला चालूच आहा पयलींच्यान पयलींच्यान म्हणजे ते कोण केल्लें म्हूण कोण जाणा, हें सुद्दां आमी पळोवना। आमी रायकुर्टी हांगा आसा, जे जाग्यार हांगा जो 10-15 घरां आसा रायकुर्टी, आनी तें उदक फक्त खाता म्हणजे जे नॅचरल म्हळ्यार जमनींतल्यान जे झरे व्हांवता तें उदक खाता। पूण हांकां सरकारी दरबाराच्यान हांकां नळ कनेक्शन आसा, पूण ती नळांतलें उदक खायना। नळांतलें उदक फक्त कपडे धुवपाक, न्हावपाक हेका यूज करता। आनी कितलींशींच वर्सां जालीं हे तळयेची तें उदक खाता। ही देवाची तळी म्हणून हांगा फेमस आसा, जागृत आसा, आनी जो परिसर आसा तो तेदे कुडक्याक सगळ्याक जागृत अशें लोकांचे मदीं एक श्रद्धा आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रायकुर्टीच्यान एकनाथ खेडेकर।